आमी एक असो नियाळ घेतलो की कितें जाता आनी खूब जाण आमचे जे गोंयकार आमी आहा चड करून गोंया भायले आमी आहा शबिरान सांगला ते भशेन लंडनाक जे लोक आहा ते म्हणपाक लागले अरे विजय तुका लज दिसना इतले सगळे करून तू त्याच ते अलायन्स म्हणटा हात वयर काडटा परत्यो गाळ्यो खाता कितें लज उरल्या काय ना स्वाभिमान म्हणटा उरला काय ना हे स्वाभिमानाच्या नांवान तू इलेक्शन जिखिल्लो तो इल्लो कितें सेल्फ रिस्पेक्ट तुका उरला काय ना कोणाक भिता बरें एकलो गेलो काँग्रेसीची आनी आमची मतां फुट्टली आनी बीजेपी येतली हे सदांचो फॉर्मुला जालो कितले तेंप भिवपाचो सो तांणी एक अशें म्हणलें की आमी एक इंटरनॅशनल एजन्सी घालून आमी चॅक करुया सो तांचे एक दोन भशेन सर्वे आसता एक फोकस ग्रुप सर्वे आनी एक क्वॉन्टिटेटीव सर्वे फोकस ग्रुप सर्वेन आमकां असो नियाळ मेळिल्लो आहा की गोंयची जनता म्हणटा की काँग्रेस आनी बीजेपी दोनूय पावर हंग्री दोगांकूय सत्तेची आशा आसा बीजेपी कसलेच एथिक्स ना ते कोणाकूय चोराक लुटारू डाकूक भितर घेतात वॉशिंग मशिनान घालतात निवळ करतात कित्याक तांकां सत्ता जाय सत्ता चल्ल्यारूच तांचो मिटर चलतलो आनी जे कितें इतलें लुटलां तें पचतलें सो ही जर सत्ता मेळूंक जाय जाल्यार लुटिल्ले पयशे पचपाक जाय ते पचपा खातीर ते खंयचेय काँग्रेसमॅनाक घेतात दोनदा काँग्रेस फुटली 2019 2022 सगळे देवा कडेन वचून तांणी उतरां दिली दर्गान गेले आमचे बांबोळेच्या खुर्सा कडेन गेले महालक्ष्मीच्या देवळान गेले इतले सगळे जावन लास्टाक घात केलो बीजेपी करपाक तयार आहा तांकां कांय लज दिसना तांकां सत्ता तांची चालू जाय दुसऱ्या पार्टीक कितें जाय कांय ना आमकां होच पक्ष जाय कित्याक जाय अरे आमकां स्वाभिमान ना एलायन्साचे गेले इलेक्शनाक म्हाका सांगताले ना एलायन्स करनाका मर्जर कर कित्याक एलायन्स नाका कित्याक जिखून येतकर हांव बीजेपीन वतलो म्हणून भंय दिसतालो तांकां बरें आहा एलायन्स केलें आतां मर्जर सांगलें मर्जर करनाका एलायन्स कर म्हणटात म्हळ्यार कोण भिता कोणाक भिरांत पडल्या हे गोंयचे जनतेन चॅक करूंक जाय आनी ही नांवां लिपोवपाची न्ही ही नांवां भायर येतलीच आनी हो पावसाळो जर असो ड्राय उरलो हो एल निनो इफेक्ट जर वाडलो जाल्यार आमची यात्रा बेगीन जातली ना जाल्यार हांवें अशें चिंतिल्लें की अनंत चतुर्दश म्हणटा ती चवथ जावन अनंत चतुर्दश जेन्ना जातली त्या दिसा आमी ही विजय यात्रा म्हणटा ती आमी ऑपरेशन विजय सुरवात करतलेच तें जालें सप्टेंबरान सप्टेंबर म्हळ्यार खूब टायम आहा आनी सप्टेंबर मेरेन खूब वस्तू जावं येता जुलय आहा ऑगस्ट आहा जुनाचो अर्दो म्हयनो आहा सो ताजे खातीर हे गोंय जर आमी साल्वार करतले जाल्यार आमी कितें करूंक जाय हांव एक म्हजे बर्थडेच्या दिसा तुमी सगळे म्हजे मोगान जर आयल्या आनी वेल विशर म्हणून आयल्या पार्टी मॅन म्हणून आयल्या गोंयकार म्हणून आयल्या स्वाभिमानी गोंयकार म्हणून आयल्या जाल्यार तुमकां हांव एक कॉल दिता की आमी 2026-27 इलेक्शन सिरियसली घेवया म्हाका दिसता गोंयची जनतेन हे सिरियसली घेतिल्लें आहा